आम्ही साऊथ गोवा डेटा सांगतो. वी आर हेवी ज्युडिशन ऑफ साऊथ गोवा. सो साऊथ गोवाक आमकां लास्ट इयर आमी सगळे जे मोटर व्हेकल एक्सिडेंट आहा ते आमी -5% जाले, मायनस जाल्या. सो टोटल आमकां 1236 एक्सिडेंट जाले आनी 24 आमकां 1301 आशिल्लो. तातूंतले फॅटल एक्सिडेंट आसा पळय ते 122 जाले पळोवं, ते -5.4% कंपेर्ड टू 2024. आणि तशेंच फॅटॅलिटी म्हळ्यार जे फॅटल एक्सिडेंटान जे लोक मेल्या म्हळ्यार फॅटॅलिटी आसा ते लास्ट इयर आमी 128 आसा, 2024 139 आशिल्ले. सो 11 फॅटॅलिटी कमी जाल्या आमच्यो आनी 8% 7.9% आमी फॅटॅलिटी घेवपाक सक्सेसफूल जाल्या. पण ग्रिवियस हर्ट आहा जे दुखापत जाता म्हळ्यार फ्रॅक्चर ऑर सिरियस इंजुरी जाता ते आमचे +3% वाडल्या, 6 नंबरान वाडल्या. पूण फॅटॅलिटीज आमच्यो कंट्रोल जाल्या ह्या वर्सा. सो आमचे नेक्स्ट इयर टार्गेट आसतलें ह्यो फॅटॅलिटी आनी हाच्या परस एक 10% तरी कमी करपाच्यो. सो आमकां चड आमकां खंय फॅटॅलिटी वाडल्यात ह्या वर्सा कंपेर्ड टू 2024. पुलीस स्टेशन म्हळ्यार आमचे ट्रॅफिक सेल वास्को अंडर वेर्णा पडटा, मार्मोगांव पडटा आनी वास्को पडटा. थंय आमकां वेर्णा पुलीस स्टेशन ज्युडिशनाक 2 वाडल्यो, मार्मोगांवा 6 वाडले आनी वास्को 6 वाडले. म्हळ्यार ह्या वास्को ट्रॅफिक सेला अंडर आमकां 14 फॅटॅलिटी वाडल्यो. तशेंच फोंडा आमकां फोंडा पुलीस स्टेशन ज्युडिशन आहा पळय, इट कम्स अंडर ट्रॅफिक सेल फोंडा, थंय 4 वाडल्यो फॅटॅलिटी. आनी मार्दोळ तेंय बी फोंडा अंडरच पडटा, नवी पुलीस स्टेशन जाता मार्दोळ, थंय 2 वाडले. सो ह्यो आमच्यो ह्या वर्सा पुलीस स्टेशन ज्युडिशनाक वाडल्या फॅटॅलिटी. सो टोटल कॉमन एक्सिडेंट खंयचे जाले सर, लायक पेडेस्ट्रियन हातूंत आतां आमचे फॅटॅलिटी टोटल आसा पळय 128, तातूंत 38 सेल्फ एक्सिडेंट आसा. म्हणजे स्कुटर बेजिकली 2 व्हिलर चडशे, ज्यांनी व्हरून डिवायडराक ऑर दुर्गाचे मारप ऑर लायटी खांब्यार मारल्या. आनीक ताका टायम असो ना, ताका चडशे अशे सगळ्या 24 अवर्सां भितर सगळे टायमाचेर रिपोर्ट जाल्या. आनी आमकां ह्या वर्साक आतां ताचेरच कितें तरी वी आर प्लॅनिंग टू हाव टू कर्टेल इट सेल्फ एक्सिडेंट. कितलेशे केसी तुमी रेजिस्टर केल्या अंडर वायलन्स? आमी केजी रजिस्टर करना, मोटर व्हेकल आमी चलनींग मोटर व्हेकल एक्ट अंडर सो एनफोर्समेंट आमी पोरू आतां कंपेर्ड टू 2024 पोरू आमच्यो 79,358 केजीस कमी जाल्या. चड न्ही, लोक बोवाळ मारता पळय, लोक त्रास करता, पुलीस हे करता. सो आमच्यो केसी आमी कमी केल्या म्हणल्यार आमी चड फोकस कित्याचेर केलो टू कर्टेल फॅटल एक्सिडेंट्स आनी एक्सिडेंट्स बेजिकली. सो त्या खातीर आमी चलनींग वाडयलें. ओवर स्पिडिंगाक आमी चलनींग खूब स्ट्रेस दिलो पळोवं. सो 2024 आमी टोटल 10,650 केल्ल्यो ओवर स्पिडींग केजी. 2025 पुरो आमी 15,700 केल्यो, 15,783, म्हणजे 5,133 वाडल्यो. दुसरें आमी फोकस केलो म्हणटा विदावट हेल्मेट, कित्याक चडश्यो फॅटॅलिटी आसा त्यो हेड इंजुरी आसता. सो विदावट हेल्मेट आमी केजी 24 16,722 केल्ल्यो, त्यो आमी 25 24,949 केल्यो, 8,227 केजी आमी वाडयल्यो. सो हे 2 हेड आसा, हे फॅटॅलिटी कमी जावपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां ह्या वर्साक आमी काल मिटींग घेवन परत आमची स्ट्रॅटेजी प्लॅन केल्या. सो आमकां आतां साऊथ गोवा एफेक्टेड एरिया म्हणजे पुलीस स्टेशन वायज वेर्णा, फोंडा आनी मायणा कुर्ली. वेर्णा 167 एक्सिडेंट जाल्ले लास्ट टायम 25, फोंडा 167 आनी मायणा कुर्ली 120. सो ही 3 पुलीस स्टेशनां ज्युडिशन आमी आतां फोकस करतले. आनी एज फार एज फॅटॅलिटीज आर कन्सर्न, दॅट इज फोंडा 22, वेर्णा 19 आनी वास्को 13. ही 3 पुलीस स्टेशनां आमकां ह्या वर्साक वी आर ऑन फोकस. तशेंच बसीचे एक्सिडेंट जाता तातूंत फोंडा आनी फातोर्डा ही 2 लिडींग आसा. फोंडा 11 जाले आनी फातोर्डा 10 जाल्या पळोवं. आनी ट्रकाचेय बी परत फोंडा मार्दोळ 19 आनी 20 आनी कुंकळे आनी वेर्णा हे 4 आसा पळय त्यो इंडस्ट्रियल एरिया आसा. सो आमी त्या जाग्यार आतां ट्रकाचेय बी हाव वील कंट्रोल ट्रक मुवमेंट्स आनी ताजेर फोकस करता. सो वी होप टू रिड्यूस एटलिस्ट फॅटॅलिटीज बाय 10% फॉर नेक्स्ट इयर. your target. That will be our target.
सो आमी आतां ह्या जे एफेक्टेड एरिया आसा ते आमी काल बसून डिसायड केल्ले आसा ज्या जाग्यार आमी स्पीड गन लायतले आनी आमची इंटरसेप्टर गाडी लायतले. कम्पॅरेटिवली 24 25 इज इम्प्रुवींग आणि चलनींग बी कमी जाला आणि एक्सिडेंट बी कमी जाला. सो इट इज नॉट दॅट चलनींग वाडयल्यार एक्सिडेंट कमी जातले अशें ना, बट कसले टायपाचे चलनींग आनी खंयच्या जाग्यार आनी खंयच्या टायमार हें इम्पॉर्टंट आसा. फूल टायम चलनींग करपाक गरज ना. एफेक्टेड टायम्स आहा पळय आमचे एज पर द डेटा आमचे मॅक्झिमम एक्सिडेंट रिपोर्ट येता सॅटर्डे 17% आणि संडे 15.46%. सो सॅटर्डे संडे इज मोस्ट एफेक्टेड एज फार एज एक्सिडेंट्स आर कन्सर्न. आणि 1264 एक्सिडेंट हे गोंयचे फिगर्स आसता. हे डे टायम जाल्यार आणि 856 एक्सिडेंट नायट टायम जाल्यार. सो इट इज नॉट दॅट नायटीक चड नायट टायमार चड जाता अशें ना. दिसाचेय बी एक्सिडेंट जाता जेन्ना विजिबिलिटी बरी आसता. आणि मॅक्झिमम एक्सिडेंट जे जाता रिपोर्ट टायम वायज ते 19:00 म्हणजे 7 PM टू 8 PM ह्या टायमार तुका मॅक्झिमम जाल्या. आनी जे फॅटलिटीज आहा गोंयचे फिगर्स आसा तातूंत 127 59.06% आर टू व्हिलर्स. सो टू व्हिलर्स आमी जर हेल्मेट बेजिकली हेल्मेट जर आमी रूल सारको हें करत जाल्यार टू व्हिलराचे आमकां दिसता भरपूर कमी जातले फॅटलिटी. आनी ह्या वर्सा आमचो फोकस ताजेच आसलो. आमी वी वील फोकस ऑन हेल्मेट्स वेर एवर इट इज सिटी ऑर हायवे. सो फोकस वील बी ऑन स्पीड एंड हेल्मेट एंड अल्कोहol वील बी देर. बट स्पीड एंड हेल्मेट इज सारको फर्स्ट कॉज ऑफ एक्सिडेंट एटलिस्ट इन साऊथ गोवा. आनी रोड वायज जर तूं हें करत एनालिसीस जाल्यार स्ट्रेट रोडाचेर 71% जाले एक्सिडेंट. सो लोकांक दिसता पळय रस्ते सारके ना हें ना तशें ना. स्ट्रेट रोड ज्या जाग्यार आहा थंय 71% दॅट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ स्पीड. आनी कर्व आसा पळय रोड ताजेर फक्त 18.55% जाले. टू व्हिलर्स 42.14% इनवॉल्व आहा आनी कार्स 40%. बाकीचे आतां मागीर कमर्शियल व्हेकल्स आनी अदर टायप. नॅशनल हायवेचे 38% ऑफ एक्सिडेंट्स आर नॅशनल हायवे. आनी 95% एक्सिडेंट चडशे रॅश आनी नेग्लिजंस आसता ड्रायवर्स. चुकून जाता अशें म्हणल्यार अशें पॉटहोल ऑर कितें कॅटल मदीं आयलें चुकून जाता. 95% एक्सिडेंट्स आर बिकॉज ऑफ रॅश आनी नेग्लिजंस दॅट इज स्पीड बेजिकली.